नागी पडून नमन करता तुझो मोगोड आर्कादिता तुझो शब्द आयकून तयार आसा तुझो मोगोड आर्कादिता तुझो शब्द आयकून तयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोड उतर दिता काळजांतान तुझो पाडलाव करता तुझो मोगोड उतर दिता काळजांतान तुझो पाडलाव करता बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा म्हणून दिसा दिसपटी आमी देवाचे वळखीन वाडत वचूं. दिसा दिसपटी देवाचे उतराचे वळखीन आमी वाडत वचूं. देवाच्या उतराचो मोग आमच्या काळजां मनांत जिवितांतल्यान दिश्टी पडून येवंक आमकां आदार दी म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. नी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोरपत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिसा काकूत क्रिसा काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयिल्लें हांव मागूंक सोदता आमचें इंतेन्सांव आसा तें ओकेपणान बापा फुड्यान दवरुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतल्या म्हूण आस्वासन दिलां. जायत्या जाणांच्यो तरेतरेच्यो गरजो आसात. जायत्या जाणांचे देवा बापाक उपकार आठोवचे आसात. चोन दीस मनयतात, काजराचें वरोस मनयतात, दुसरे समारंभ करतात. दोरे गरज दोरे इंतेन्सांव ह्या वेळार ओकेपणान बापा फुड्यान दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या काकलूत सारा बाबा खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुज्या थाव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबावा व्हडते पुरावे दिलाय. हें सोत आमी ओळखून घेवन तें थीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास व्हड चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप.
सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हळें, उठ आनी दोकीन वाटेन जेरुजाल्याकतान गाजा वेता ते एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटूच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक एथिओपियेकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो. तो एक हिजडो आनी कंदाका इथिओपियेचे राणीच्या आख्ख्या बांदाराचो अधिकारी आसलो. तो गाडयेर बसून घरा परततालो. वाटेन वेताना इजाईयास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हळें, वच आनी गाडयेक लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इजाईयास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें परतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत. म्हणटूच गाडयेन चडून आपणाची बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें मारूंक व्हरतात तसले ल्हान मेंढ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच तिच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. वय जिव्या मनशाच्या प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. तेन्ना एंजिलान फिलिपाक म्हळें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी. तेन्ना पुस्तकांतलीं हींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगूट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी इजळ्यान म्हळें, पळय हांगा थोडें उदक आसा, हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखळ आसा? फिलिपान म्हळें, सगळे काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. तेन्ना गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सोदतूच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून गेलो आनी इजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगळोच दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवून सेजारियाक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हणुया, प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय आलोवन आडलूंक दिले नात. म्हणुया, प्रितुमेच्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळीं तुमी यात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखणणी सदांच म्हजे जिबेर. म्हणुया, प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. म्हणुया, प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उबी रावन उद्गार गावया.
Sorvesporak zoi zoi sorvesporak Sorvesporak zoi zoi sorvesporak Sorvesporak zoi zoi sorvesporak 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 zoi zoi हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Sorvesporak zoi zoi sorvesporak Sorvesporak zoi zoi sorvesporak Sorvesporak zoi zoi sorvesporak 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 zoi zoi सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो तुमचे सगळ्यांचो जुवावा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमान तुका सुमिया जेजून उरपोनचीक मुळे म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान ना केलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाफामरीनो पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला आनी बाफामरीनो ह्या जबाबाचेर नियाळ कोत्ता आसतना दुबावा वेरेन खऱ्यांनीच देवाक आनंदान ताळयो पेटूंक आज पुरतें कारण. कित्याक आज देवाचें उतराचो सेवा दवरून आमकां उदी करून दिसा दिसपटी देवाचे ओळखीन आमी वाडूंक, देवाची पवित्र पुस्तकाची समजणी आमी घेवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत वेव्हारान घालूंक देवाचें उतर आयच्या दिसाक तुका म्हाका आपयता. बाबा शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां उगडास करून म्हणटा, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापाशी कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. जेजू जावन आसा देवा बापाचो रूपकार. जेजू आमकां देवा बापाची ओळख दिवंक आयलो. कित्याक पवित्र पुस्तकांत तोच जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हाका धाडला ताका पळयता. दुसऱ्या उतरांनी आपूण देवा बापाचो रूपकार, आपूण देवा बापाची ओळख दिवंक ह्या संवसारांत आयला. आपूण तुमकां सगल्यांक म्हज्या बापा चडशें उरूंक आयला. हो संदेश, ही समजणी जेजू बाबा कडेन आपल्या जिवितांतल्यान जायते फावटी एकठांय जाल्लेल्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करता. जाल्यार हाच्या पयल्या वाचपान हेंच कितें आमकां आयकूंक मेळटा. 2 दुतांच्या इतिहासांतलें वाचप तें. फिलिपा कडेन सर्वेस्वराचो दूत उलोवन ताका दोखिणी वाटेन जेरुसालेमाक थावन गाजाक वेता ते वाटेर वचूंक लायता. कित्याक थंयसर गाडयेन एक इथिओपियेकार आसतलो. पवित्र पुस्तक तो वाचतालो पूण ह्या पवित्र पुस्तकाची समजणी ताका मेळनासलोली. आनी ह्या पासत असल्या वेळार असले परिस्थितींत सर्वेस्पराचो दूत फिलिपाक संदेश दिता आनी ताचे सरशें धाडटा. कित्याक तो वाचता ताची समजणी ताका मेळनासली देखून फिलिपान ताका ताची समजणी दिवंक सर्वेस्पराचो दूत फिलिपाक धाडटा. आनी बाबा म्हणून फिलीप ताचे सरशें पावता. तो कितें कोत्ता तें पळयता, पवित्र पुस्तक वाचता तें पळयता. ताचे विशीं तो प्रश्न करता, फिलीप तुजें कितें वाचताय तें समजताय मो. आनी बाबा म्हणून तो इथिओपियेकार साद्या उतरांनी
तो ताका सांगता म्हाका ताची समजण दिवंक कोणूच ना. हांव म्हजे भाशेन म्हजे वस्तूंकी सादेपणान ते वाचता, पूण वाचल्याचो अर्थ कितें ताची समजणी, कितें ताची ओळख ती हांव नकळो. आनी ही संदी घेवन बाबा म्हणून फिलीप एक हातियार कशें, एक इन्स्ट्रुमेंट कसो, देवान धाडलेलो दूत कसो ह्या इथियोपियकाराक पवित्र पुस्तकाची देवाची समजणी दिता, ओळख दिता. आनी इतल्यान बाबा म्हणून संपना. जें कितें वाचलां, जें कितें ताची ओळख मेळ्ळ्या, ताचो एके भाशेन जिवितांत कितें तरी बरें करूंक तो इथियोपियकार सोदता. कसलो तरी प्रभाव ह्या पवित्र पुस्तकाचो, हे ओळखीचो, हे समजणेचो ताच्या जिवितांत पडटा. आनी तो म्हणल्यार ही मागणी फिलिपा कडेन घालता. म्हज्यान पवित्र स्नान घेवंक जाता, बावतिझम घेवंक जाता, कित्याक पवित्र पुस्तक ताणें वाचलें. पवित्र पुस्तकाची ओळख फिलिपान ताका दिली आनी ह्या पासत हे ताचे समजणेचो एक भाग कसो, एक शेवट कसो, एक परिणाम कसो तो भावार्थ पवित्र स्नान घेवंक सोदता, आपणावंक सोदता. बाबा म्हणून फिलीप इथियोपियकाराक पवित्र स्नान दिता आनी अशे भाशेन भावार्थाच्या समयांत भितर काडटा. इतलो तेंप जालो, इतलीं सगट वर्सां जालीं, दिसा दिसपटी आमी देवाचें उतर वाचीत आसा, देवाच्या उतराची ओळख, समजणी आमी घेत आसा. देव आमकां आपली ओळख वेगवेगळ्या वस्तू वरवीं, घोडिता वरवीं, मनशा वरवीं दीत आसा. जाल्यार बाबा म्हणून ही देवाची ओळखीन वाडटा तेन्ना कितें तरी म्हज्या जिवितांत प्रभाव जाता काय, कितें तरी म्हज्या जिविताचो कितें तरी बरें देवाच्या उतराचे ओळखींतल्यान हांव करूंक प्रयत्न करता काय, कितें तरी म्हज्या जिवितांत बरें जालां काय, अंतस्करणाची चवकशी करची गरज. आनी आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना, देवाच्या उतराची समजणी घेवपाचो प्रयत्न करता तेन्ना, देवाचे ओळखीन आमी वाडटा तेन्ना ताचो शेवट आमी कितें तरी बरें करूंक, कसली तरी बरी करणी आदारूंक ह्या देवाच्या उतराचो, देवाच्या ओळखीचो शेवट जावंक जाय. अशेंच आमच्या जिवितांत घडून येवंक हे पवित्र मिसाचे पेटेन आमकां जण एकल्याक त्या जेजूची कृपा बळ मागुया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. सी 19 जिणे वाटे जिणे की ना, पान 30 आनी 6, सी 19 पेज 36. सुका फुला कोस्ता काटे हेच आमगेले जिणे वाटे, आट्टा बापा भेटून तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. सुका फुला कोस्टा काटे हेच आमगेले जिणे वाटे, आट्टा बापा भेटून तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हेचे आमी समोर भितांव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. बाळगोडाच्या मासा रोगतान मिसडू तुगे दोयाळपणा. हेचे आमी समोर भितांव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. बाळगोडाच्या मासा रोगतान मिसडू तुगे दोयाळपणा. म्हजे बाबा म्हणून हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्याच एकाच उगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावें येता ताका सोय सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bawardaco good purgotium, Jesu melo, Jesu ciwonzala, Jesu nowian jetolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आकेपरी तुमी चेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकृत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी आनी आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत भाग्योन फिलीप आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमेन. पृथ्वी वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. खऱ्यांनीच देवाचे उपकार आठोवपाची गरज, कित्याक दिसा दिसपोटी देव आमकां आपले ओळखीन वाडयत आसा. दिसा दिसपोटी सोरभोवती घडटल्या वस्तू वरवीं मनशां वरवीं देव आपली ओळख आमकां दिता. आमकां भावार्थाचें तेणें फावो केलां. पवित्र स्थान देवान आमकां दिलां. पवित्र पुस्तकाची ओळख आमकां दिल्या दीत आसा. सोरभोवती घडटल्या घोडितां वरवीं देव आपूण आसा, आपूण आमचो रोचणार. आमी सगळीं ताचे सरशें परतून येवंक गरज. साबार तरेची ओळख आनी शिकवण देव आमकां दीत आसा. देखून असले शिकवणे खातीर, असले देवाच्या बरेपणा खातीर आमी जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राज ओडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमेची शांती सदाकाळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्लीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या तुज्या एका सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेवतली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. म्हाका फावो न्हय सोम्या. D26 पान 61. D26 page 61. म्हाका फावो न्हय सोम्या, येवंगोची ताय तुका. उलोय बोगोरे कुतो, म्हाका फावो शेको. सोर्गी तुजे शिवासोन, दुराय तुका सोर्गोन. Torco y ay tu de
Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen their afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. प्रार्थना. कोणवळ्या बाबा, सुर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नवे जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर्बुद्वितार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाचे गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 802. E10 पेज 82. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो वत्नो आमकां दितात. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो वत्नो आमकां दितात. एकाच वावरतान आमी चलच्याक. आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्याक. आपणा सारकेली आमी वाडच्याक. घालतांव कारसांनी आपलो वत्नो. आपणा सारकेली आमी वाडच्याक. घालतांव कारसांनी आपलो वत्नो. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो वत्नो आमकां दितात. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो वत्नो आमकां दितात.